पावसाचे दीस. मायाचो अखेरचो सप्तक चल्ला. गरमेक लागून लोकांचे हाल जाल्ले आसात. भायर रखरखीत वत पडला आनी अचकीत वातावरण ढगाळ जाता. जोराचे वारे व्हांवक लागता आनी टप टप आवाज करीत मोठे मोठे पावसाचे थेंबे झडपाक लागतात. पावसाचे दीस लागीं आसात. प्रकृती आमकां संकेत दिता. धर्तरेर रावपी भोवसंख्य सजिवांक सावें उदक गरजेचें आसा आनी हें सावें उदक आमकां मेळटा तें पावसाक लागूनच. पावस ना जाल्यार साव्या उदकाचे सगळे स्त्रोत जशे न्हंयो, बांयो, तळे आनी झरे सुकून वतले आशिल्ले. पावसाक लागूनच न्हंयो आनी तळे उदकान भरून वतात आनी मनीस जातीचे आनी हेर सजिवांचें जिवीत शक्य जावंक पावता. ज्या जाग्यांनी पावस कमी पडटा असल्या प्रदेशांनी लोकांक पिवपाचें उदक मेळप कितलें कठीण जाता हें तुमकां खबर आसतलें. असल्या प्रदेशांत आमकां एकदम कमी प्रमाणांत सजीव सृश्टी पळोवंक मेळटा. पावसाचे दीस हे चडशा लोकांचे आवडीचे दीस आसतात. आमच्या देशांत पावसाचो ऋतू जून ते सप्टेंबर हे 4 म्हयने उरता. पावसाचे दीस सुरू जाले की लोक पावसाच्या तयारेक लागतात. सत्री, रेनकोट आनी पावसाचे पायतण खरेदी करपाक लोक गर्दी करतात. तशेंच बाजारांत तरेतरेच्यो कापोती विकपी दिश्टी पडटात. पावसाच्या दिसांची चड आतुरतायेन वाट पळयता तो म्हळ्यार शेतकार. शेतकार आपले नांगर घेवन शेत नांगरपाक सुरू करता. पावसाक लागून रखरखीत उनान तापिल्ल्या धर्तरेक थंडसाण मेळटा. थोड्याच दिसां भितर सगळी धर्तरी पाचवीचार दिसपाक लागता. रुखांक नवो पालव फुट्टा. पावसाच्या उदकांत न्हावन रुखां, पेडां आनी सभोवतालची हरयाळी एकदम निवळ आनी चकचकीत दिसपाक लागता. केन्ना मंद अश्यो पावसाच्यो सरी लागतात जाल्यार केन्ना दडकांनी पावस झडटा आनी केन्ना केन्ना विजेचो लखलख आनी गडगडा सयत पावस झडटा. आमकां पावस हो दक्षिण अस्तंत दिकेसावन व्हांवपी मॉन्सून ह्या वाऱ्याक लागून मेळटा. मॉन्सून हें वारें आपल्या वांगडा मोठ्या प्रमाणान दर्याच्या उदकाची वाफ व्हांवन हाडटा आनी आमच्या देशांतल्या चडशा भागांतल्या वातावरणांत ही वाफ पातळायता. ह्याच वाफाचें परतें उदक जावन तें पावसाच्या रुपान धर्तरेर झडटा. पावस आमकां अत्यंत गरजेचो आसलो तरी पावसाचे कांय लुकसाणय आसात. खासा करून सतत झडपी पावसाक लागून शारांतलें जनजीवन स्थगीत जाता. रस्त्यार आनी लोकांच्या घरांनी उदक भरता. कांय गांवांनी पावसाक लागून हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता. वेळेर मजत मेळ्ळी ना जाल्यार जिवीत हानीय जाता. उदक दुशीत जाल्ल्यान दुयेंसां पसरपाचो धोको आसता. पूण योग्य अशी जतनाय घेवन आमच्यांनी पावसा सावन जावपी लुकसाण टाळूंक येतात. अशा तरेन हे पावसाचे दीस येतात आनी पुराय सृश्टीक एक नवें जिवीत आनी नवी उर्बा दिवन वतात. थँक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सबस्क्रायब टू माय चॅनल.